टॅक्सीकारांकडल्यान परत 12 करोड वर्साक उखलता, हफ्ते उखलता म्हणून सांगू शकतो ना. हे टॅक्स इतले न्हू, हे हफ्ते जाले. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळे असोसिएशन मेळोन, म्हजें म्हणणें हा, सगळे असोसिएशन मेळोन पयली केस जावपाक जाय मवीन कुदिनाचेर, की हे पयशे जे आहा पळय परत लोकांचे रिटर्न करा म्हणून, वापर जायना जाल्यार. प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, तुजें सरकार ऑलरेडी फेल जाल्लेलें आसा, तें आनीक फेल करूं नाका आनी नांव घाण करून घेवं नाका. कित्याक वयता थंयसर आयज डॉक्टरांचो प्रोटेस्ट चालू आहा जीएमसीन. कितें आयज डॉक्टर जर प्रोटेस्ट करपाक भायर सरला जाल्यार तुमी कसलें सरकार चलयता तें आमकां कळ्ळें. ह्या सगळ्या गोंयकारांक सांबाळपाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची एज अ हेड आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक इमिजिएटली काडून उडय. तो तुगेलें नांव खराब करता आनी तूं जर तशें करिना हाचो अर्थ स्पश्ट आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मेळून हे सगळे राजकारण तयार करतात पयशे खावपाक उरल्या. कितें थिंगा वचनी राव मरे, तूं हांगा कितें रे गोंयांत? हा, तूं तर मायग्रेंटांक जर सपोर्ट करता जाल्यार तेची राव, हेच्यान येनाका पत्तो. So hereby I will personally stand by every individual taxi drivers of our Goa and तांकां तांचो हक पत्तो मेळपाक जावो. इश्ट भाव तशी भयण आयज आमकां हिंगा उलो मारले तेन्ना येयली, तेंचो व्हडलो आभारी हांव. थँक्यू तांकां. दुसरें म्हणल्यार आजून सरकाराक टायम आहा आनी चान्सूय आहा. इट्स नॉट टू लेट. मेक अ टेबल, sit with us and take a decision. We are not the mafias or we are not the land grabbers. We are just taxi drivers. We are the son of the soil who respect the government, who respect the people, and we are the people. This is the third generation which is handling the tourism. We never let the tourism down till today. I request with the chief minister and the transport minister to take care of this and look into this matter as soon as possible before something goes wrong. We are not aware in that, and we are not doing anything wrong for the people. We are just fighting for our rights because government can't give us the jobs. Today, our taxi brothers, the son of the soil, they are taking the vehicles on their own feet by keeping the gold of their family members, keeping the surety as a government servant, or asking help with the people, with the friends, neighbors, and they are standing on their own feet. I request the government to look after this. And first of all, I want to tell the government, this is which the meters has been installed. These meters should be installed for the transport minister to check where he is going. And second of all, which they have installed speed governors. This also should be installed for the ministers to control their speed. आज टॅक्सीकार भाव प्रोटेस्ट करपा लागून सगळे हांगासर साऊथ गोवा जमिल्ले आसात. इन कोऑर्डिनेशन विथ नॉर्थ गोवाचे सुद्दां तांच्यांनी कोऑर्डिनेशन केल्लें आहा. पूण आज तांच्यांनी एक्टिविस्टांक उलो मारलो. एक गजाल विचारपाची आसा सरकारा कडेन की तुमकां ट्रान्सपरन्सी जाय आशिल्ली म्हणून तुमी मिटर हाडले आनी खंय 25,000 सगळे टॅक्सीकार ड्रायव्हरांक टॅक्सीकारांक तुमी मिटर लावपाक लायले आनी तेतून खंय ट्रान्सपरन्सी येतली म्हणून. आतां 25,000चे जरी तर तूं मल्टिप्लाय केलो 11,000 पडला न्ही, 11,000 तर पर मिटरा फाटल्यान घेतला जाल्यार कमीत कमी 27 करोड हे तांचे कडल्यान तुमी रेव्हेन्यू कलेक्ट केलो. 27 करोड तांचे कडल्यान रेव्हेन्यू कलेक्ट केलो. पयलीं जेन्ना खंयच्या वर्सा जाल्ले ते अप्रोक्सिमेटली 2018 आतां ऑलमोस्ट 5 वर्सां जाली, 5 मायज जाली, 5-6 वर्सां जातली. प्रत्येक वर्सा खंय लायसन्स रिन्यू करपाक खंय आनीक 5,000 वर्साक आनीक 5,000 म्हणल्यार 25,000 आनी आनीक 5,000 क्लोज टू 12 करोड टॅक्सीकारां कडल्यान परत 12 करोड वर्साक उखलता, हफ्ते उखलता म्हणून सांगू शकतो ना. हे टॅक्स इतले न्हू, हे हफ्ते जाले. म्हणल्यार 18 ते 25 पर्यंत आतां हो 25 चल्लेलो आसा. तुमी कितले कमयले हे टॅक्सीकारां कडल्यान ते सांगात. 12 करोड वर्साक 5,000चे हांव कॉस्ट हेजो विचारिना जाल्यार तुमी विचार करात. हांच्यांनी कमीत कमी सगळे टॅक्सीकारांक मेळून कमीत कमी 60 कोटी जे आहा पळय ते लुटले. अक्षरशः कित्याक लुटले काय म्हणटा, कोणूय तर टॅक्स भरता जाल्यार ते टॅक्साचो इन रिटर्न व्हॅल्यू आसपाक जाय. हांच्यांनी टॅक्स जो मिटर घेतलो तो मिटराचो कॉस्ट 1,500 सुद्दां ना. तो मवीन कुदिनोन
ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार 11,000 त्यांका जबरदस्ती घेवपाक लागलो. इट इज टोटल जबरदस्ती. ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार सगळे असोसिएशन मेळोन म्हजें म्हणणें आहा सगळे असोसिएशन मेळोन पयली केस जावपाक जाय मवीन कुदिनाचेर की हे पयशे जे आहा पळय परत लोकांचे रिटर्न करा म्हणून वापर जायना जाल्यार. हे मिटराचे जाले पयसो घेतला पळय 5,000 ऑन वॉट कंडिशन. तुम्ही म्हाका एक सांगा 5,000 रुपया रेन्युअलाक घेता पळय तुम्ही त्या 5,000 इन रिटर्न तुम्ही टॅक्सीकारांक जेन्ना पेट्रोल वाडटा डिझल वाडटा त्याच्या प्रमाणे रेटी चेंजीस करून त्यांना दिता रे. मागीर जरी तर पेट्रोल वाडटा तेन्ना त्यांका म्हारग पडचो ना ते रेट सेम आसता मरे तुमची रेट डिफरंट जायना मरे. जाल्यार पेट्रोल जर वाडटले जाल्यार मागीर तांच्यांनी जगपाचें कशें. म्हणल्यार आज पेट्रोल जे आसा वाडटा तेन्ना तुम्ही त्यांचे ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार रेटूय फ्लक्च्युएट जावपाक जाय. ही रेट फ्लक्च्युएट जर जायना जाल्यार हे 5,000 बाय डिफॉल्ट हे तांकां कित्याक भरपाक जाय. जो मिटर सुद्धा यूज करिना त्या मिटराचे 5,000 कित्याक लागून भरपाक जाय हे म्हाका सांगपाची गरज आसा. मवीन कुदिनान सांगपाची गरज आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आज कोविड टायमाचेर सगळ्यांच्याक व्हडलो डिझास्टर जो जालो आनी ताज्या लागून ट्युरिजम इंडस्ट्री आहा पळय ते हायेस्ट एफेक्टेड जाले. कित्याक ट्युरिस्ट जर भोंवना ट्युरिस्ट भोंवना जाल्यार टॅक्सीकारांक धंदो खंयच्यान मेळटलो. टॅक्सीकारांक धंदो मेळना ताज्या लागून तांचे जे रेंटाचेर गाडयो घेतलेल्यो म्हणल्यार इन्स्टॉलमेंटाचेर गाडयो घेतलेल्यो आसल्यो त्यांचो इन्स्टॉलमेंट बोल्लो कोणी वे ऑफ दिलो. तुम्ही व्हडले व्हडले अदानी ग्रुप आनी व्हडले व्हडले एका तुमकां माफ केलो मरे लोन तुम्ही 20,000 कोटी लाखांनी कोटींनी माफ केल्ले मरे. आनी ह्या लोकांक तुम्ही माफ करपा लागून 1 रुपयाचो माफ केला तुमकां 1 रुपयाचो माफ. जरी तर इतले सॅक्रिफायस कोविड टायमाचेर सॅक्रिफायस मिटरा टायमाचेर सॅक्रिफायस मागीर हेच्या टायमाचेर आनी आतां तुमी षडयंत्र हाडला खंय फूल टुरिजम जे फूल टॅक्सीकार जे लोकल टॅक्सीकार्स आसा पळय हांकां समाप्त करपाचो टार्गेट जो आहा पळय हो बीजेपी सरकाराचो आसा. आनी हो कित्याक लागून आसा. सिंपल गजाल आयच्या दिसा गोंयान लोक काम करपाक भायल्या स्टेटींतल्यान येता कारण एकूच आमचो लिव्हिंग स्टँडर्ड आणि झारखंड आणि बाकीचे लिव्हिंग स्टँडर्ड डिफरन्स आसा. आणि आमचो लिव्हिंग स्टँडर्ड आणि लंडनाक लागून डिफरन्स आहा ताका लागून हांगचे लोक लंडनाक वतात आणि थंयचे लोक हांगासर येतात. आतां म्हाका विचारपाक जाय गोंयान गोंयकारांक वांटोवपाक जाय म्हणटा ही बीजेपी सरकार म्हणटा न्हू गोंय वागपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार गोंय राखतलो कोण. गोंय राखतलो गोंयकार. ज्या लोकांनी थोडे टॅक्सीकारांनी आपलो टॅक्सीकाराचो थोडे धंदो सोडून लंडनाक गेले ते ऑलरेडी थंय सेटल जाले जाल्यार हांगासर काय उरलें ना. सो तेच म्हणटा हांव की हे जे लोकल टॅक्सीकार आसा तांचे तरी बिझनेस प्रोटेक्ट करून दवरप हे सरकाराचो पयलो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आज 25,000 तर हे टॅक्सीकार भाव गोंयान आसा जाल्यार टॅक्सीकार भावांची फॅमिली मेळोन 1 लाख वोटर आसतले मरे. म्हणल्यार हांकां डिसायड करपाक जाय दे आर द डिसिजन मेकिंग. 11.5 लाख वोटर आसा गोंयान 1 लाख तर टॅक्सीकार भाऊच आसा वोटर तांचे जाल्यार दे आर द डिसिजन मेकिंग. म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक तुमी सगळ्यांनी जर तर तुमकां जाय ते देना सगळ्यांनी एकत्रीत मेळोन तांकां दाखयचे पडटले आनी तुमचे कडेन पावर आसा तो. 5वी गजाल एक तांकां सरकाराक बरे भशेन खबर आसा की हे एप बेस्ड टॅक्सीकार आसा पळय सगळे टॅक्सीकारां कडल्यान ते मागोवंक हफ्ते मागोवंक शकपाना. कोण ना कोण तरी टॅक्सीकार पिसो आसतलो वचून कंप्लेन करतलो म्हणून. सो तांकां कितें केलें 4-5 टॅक्सी एप हाडले आनी त्यांचे थ्रू त्यांचे सगळे कमिशन थंयसर पावयले आनी त्या कमिशनाच्या प्रमाणे मागीर त्यांचे रेव्हेन्यू जाले. आतां फुडल्या इलेक्शनाक हे जे एप बेस्ड टॅक्सी आहा पळय तूं सरप्रायज जायनाका ते इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुद्दां दितले हांकां. हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी नाल्यार बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुद्दां दितले ताका लागून ते उलयना. इलेक्ट्रोल बॉन्ड म्हणल्यार इलेक्शनाक खर्चाचो पयसो वो इलेक्शनाक खर्च करपाचो. सो आज सरकारान दाखोवपाची गरज आसा आनी मवीन कुदिनान दाखोवपाची. म्हाका अशें आयकूंक आयिल्ल्या प्रमाणे तो खंय जे टॅक्सीकार आहा पळय आतां नवीन म्हणल्यार 4 दीस गोंयान सुद्दां येयल्या खंय ती भायरसून येयलो न्हू जाल्यार तूं एप बेस्ड रेजिस्टर करून तूं धंदो चलोवपाक जाता खंय बरोबर मरे. सो आज 4-5 दीस पयलीं येयल्ले तेंचे खंय बायलांक घेवन मवीन देंवपाचा अशें आयकूंक आयलां. तनुज तू डॅडी कोणाक म्हटलो माविना हांव ट्युरिजम मिनिस्टर विचारता तूं एका टायमाचेर एक गोंयच्या सीएमाक पप्पू म्हणटालो. हांव उगडास करता कित्याक पप्पू कडेन सगळें हातीन आसा. जो पप्पू जो म्हणटा न्ही
तेणी जर एक सायन जर मारली लास्ट हेजेर तो पप्पू मागीर ताजो ग्रँडफादर जाता. सो आयज टॅक्सी भावाचो जी गजाली आमच्या समोर जी येयलेली आसा प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय हेजेर की जे गोंयान जे घडटा आयज तो आमचो गोंयचो CM एका संपूर्ण जबाबदार आसा. तो फाटल्या दिसांनी मारवाडी जे आहात मारवाडी ते गोंयान तुमी येवन गोंयचे सुपुत्र जायात म्हणटात आनी आमचे गोंयकारांक सांगता तो तेजे अंडर तुमी कामाक लागात म्हणून. हेजेर तुमी विचार करपाक जाय की गोंयचो सरकार तेज्या वांगडा आयज ट्युरिजम मिनिस्टर जो आसा आयज फाटल्यान फाटल्यान बिल्डींग पयली हांवें फाटल्यान पळयात ती तेका आतां दाखयत न्ही तो कोणाक तरी भायल्या मनशांक काडून दितलो तो भायले दिली. आयकून घेयात ह्यो बऱ्यो बऱ्यो जमिनी ज्यो आसा नो ट्युरिजम मिनिस्टर गोंयकारांक खलास करता. आयज पासून हेजेर कोण उलयना. हांव मागता तुमचे कडेन जे सरकारान जी BJPची महिला जी आसा आयज हेंचे सुद्दां सगळ्यांची मिसेस आहा भुरगीं आहा जाणटी आसा तांकां मेडिसिनाचो खर्चो आहा जाणट्यांक मेडिसिनाचो खर्चो आसा तेजेर सुद्दां सरकारान आमकां कांयच पळयना. पूण आयज सगळे जाण तो टॉपीक मेन तो उलयलेलो आसा. हांव गोंयच्या CMाक सांगता हांव ट्युरिजम मिनिस्टर प्लस RTO मिनिस्टर बाब मोविन गुदिन्हो हांव तुका रिस्पेक्ट दिवन सांगता ते खुर्चेक आयकून घे. तूं तुजें एक स्वता तुजो घरान रावपाचो एक बंगलो आसा हांगा खंयच्याच टॅक्सीवाल्या भावांचो एक फार्म हावस जालो म्हाका सांगा पळयात मी आसा कोणाचो फार्म हावस ना. पूण ह्या मनशां कडेन पयसो येता कसो फार्म हावसान न्हिदता कशें हेंकां जॅम कशी पडटा हेजेर प्रत्येकान विचार करपाक जाय न्ही. आयज GL कंपनी जी आसा जी गोवा बेस्ड गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जी आयज ॲप तयार करता न्ही ते स्वताक करप्ट आसा. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा म्हण हांव उलयतां उगीच काय उलयना हांव. म्हाज्या हातीन डॉक्युमेंट आसा GL कंपनी एक 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं आनी 30 वर्सां पयलीं सदानंद तानावडे तितून कामाक आसतालो. ती कंपनी हेंच्यांनी लॉसांक तेन्ना घातल्या आनी आयज तेच कंपनीचेर आयज मेन CEO म्हणटा तो गोंयचो CM आसा तेका आनी त्या कंपनीन जो BJPचो स्पोक्स पर्सन कोण आसा तो हांगालो मडगांवचो नांव गिरीराज पै वेर्णेकर स्पोक्स पर्सन आसा. 1 रुपया तूं कंपनीक फायदो करून दिता रे बाबा GL कंपनीक. एक्चुअली हांव तुमकां डिटेल कित्याक लागून सांगता हे की जी कंपनी आयज GL कंपनी आयज गोंयान जी आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ते कितें करतात 20% कमिशन दिता. ते आयज दाखयता हो जो गिरीराज पै वर्णेकार जो आसा तो 20% सुद्दां फायदो करून दिना आनी तो BJPचो स्पोक्स पर्सन आसा. तेन्ना गोंयान हो सरकार अक्षरशः गोंय लुटून खाता. ही जे ॲप जे नवे हाडटा न्हू हे भायले लोक येतले तेन्ना प्रत्येक गोंयकारांक सांगता नॉर्थाक आनी सावथाक तुमकां जर कोणी RTOन जर आडयले नॉर्थाक किंवा सावथाक आमकां सांगात की हो RTO आमकां आडयता तो ट्रॅफिक पोलीस आडयता. पूण तुमचे कडेन हांव मागता तुमचे गाडयेचे इन्शुरन्स रोड टॅक्स एक करात पूण ॲप बेस जी आहा ॲप बेस तांकां जो फायदो करून मेळना आनी तो भायलो आमकां भायले खंयच्याच मनशांक हो येयलो आतां तेंच्यांनी सांगले ते पण आमी अभ्यास केला त्या प्रमाणे तर आयज विमानासून जर कोण देंवलो न्हू तेंचे ॲपाचे ऑटोमॅटीक खंय ते मेसेज येता आनी जो क्लायंट जो देंवता न्हू ते ऑटोमॅटीक ताका वयतात भाडे घेवन. पूण हे जावंक फावना. आमचे गोंयचे आदी पासून जे टॅक्सी भाव जे आसा तेंचे भुरग्यांक हांव सांगता तुमच्या कडेन आमी आसतलेत खंयसूर तुमी उलो करात आमी सगळेच तुमचे सदैव रावत रावतले. माझें नाव शंकर पळोवची आणि शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर म्हणून हांव एक्टिविजम करता. हांव आयज हे म्हाज्या फाटल्यान जे माफिया आहा तांकां हांव सपोर्ट करपाक येयला. हांव म्हणिना हांव माफिया तांकां माफिया म्हणून सरकारान जे मंत्री बसले तेंच्यांनी टॅग दिला. आतां तेंच्यांनी कोणाचो मर्डर केला कोणाक लुटला कितें खंय फार्म हावस घेतला नाजाल्यार खंय फार्म हावसान कोणा वांगडा कितें कांड केला हें म्हाका जाल्यार खबर ना. पूण सरकारांतल्या मंत्र्यांनी तांकां माफिया हो टॅग दिला आनी हांव तांकां सपोर्ट करपाक येयला. आयज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे मायग्रंटांचेर करता उपकार आनी गोंयकारांक करपाक सोदता काबार ही परिस्थिती येयल्लेली आसा. भारतीय जनता पार्टी हे स्वताची कार्यकर्त्यांची जावंक ना ती हे टॅक्सीकारांची जातली कितें सगळ्यांक रस्त्यार देंवचेच पडटलें. परिस्थिती आयज खूब वायट आहा सारकी. आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा. आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा. फिशींग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, फार्मींग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, मायनींग डिपेंडंट टेन्शनान आसा, वयता तो गोंयकार टेन्शनान आसा. कित्याक आमी निर्लज्ज लोक निवडून हाडलेले आसा. जे आमकां राखपाक शकना जे आमकां न्याय दिवपाक शकना त्या लोकांक आमी त्या खुर्चेर बसयलेले आसा म्हणून आयज हे चड माजलेले आसा. परिस्थिती आयज खूब वायट आसा. आयज जर गोंयच्या नीज गोंयकाराक रस्त्यार देंवन अशें एजिटेट करचें पडटा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की परिस्थिती आयज गोंयांत कितें आसा ती. आयज ईच एंड एवरी डे आझाद मैदानाचेर कोण ना कोण तरी प्रोटेस्टाक बसलेलो आसता आनी ह्या सरकाराक आमी सपोर्ट करता.
कितें 6 वर्साचे प्रमोद सावंताचे सरकार टोटली फेल जालें अशें आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, सगळे एक्टिविस्ट म्हणटा. कित्याक तो आपूण आपली स्वताची तोखणाय स्वता करता, पूण ताका खबर ना की गोंय आयज जर निसाणटाण आनी घट्टणाच्या वाटेचेर जर पावला जाल्यार एका जबाबदार आयज भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा आनी हे जे मंत्री बसले जे गोंयकारांक काबार करपाक उठले हे जबाबदार आसा. पोस्ट लिबरेशन जर टुरिजम गोंयान कोणी जर बूम केलो जाल्यार हे टॅक्सीकारांनी बूम केलो, म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटान करूंक ना. त्या टायमाचेर व्हडलेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलेलें आनी त्या टायमाचेर हेच लोकांनी टुरिजम बूम केला. आनी काल मोविन गुदिनो म्हणटा की टॅक्सीकारांनी खंय टुरिजमाची वाट लायली. टुरिजमाची वाट लायली ह्या सरकारान, टुरिजमाची वाट लायली ड्रग्स लॉबीन, टुरिजमाची वाट लायली कसिनो लॉबीन. कितें हांव मोविन गुदिनोक सांगपाक सोदतां, तुका जर खबर ना न्हू जाल्यार मातशी पयलीं स्टडी कर आनी गोंयकारांचेर बोट दाखयतना 10 फावटी पयलीं चिंत. अक्कल आसपाक जाय मनशाक पयलीं कोणाचेर बोट दाखयतना. कितें आयज जर सपोज टुरिजम जर गोंयान काबार केलेले हेंच्यांनी न्हू कितें जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज गोंयान इतले टुरिस्ट तुमकां दिसचे नासले. खऱ्या अर्थान तुमी टुरिस्ट काबार कशें केले, जे क्रीम क्रावड फॉरेनर्स येताले, जे फ्रांस, जर्मनी, बाकीचे इंग्लंड सगळ्या कंट्रीनसून जे टुरिस्ट येताले ते टुरिस्ट आयज येवपाचे बंद जाले. कित्याक आयज लॉ अँड ऑर्डर गोंयान टोटली कॉलेप्स जाल्लेली आसा. रेप जावपाक लागले, मर्डर जावपाक लागले, फॉरेनरांचेर रेप जावंक लागले, फॉरेनरांचेर मर्डर जावपाक लागले आनी तांकां न्याय मेळना. तांकां हे न्याय मेळना म्हणून आमचे ग्लोबली गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. केरला आमच्याकून वयर गेल्लेलें आसा. कित्याक तर थंय रिस्पेक्ट आहा तेंच्या लोकांक. हांगा आमचें सरकार आमच्या लोकांक रिस्पेक्ट करिना म्हणून तांकां आयज हांगासर रस्त्यार येवचें पडटा. परिस्थिती खूब वायट आसा. कितें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे टॅक्सीकार भाव जे हांगा उबे आहा न्हू, कितें तुमी जर युनायटेड ना जाल्यार सरकार तुमचो फायदो घेतलो आनी तुमकां वोगी घरा कडेन बसचें पडटलें. आयज तूं म्हणटा कितें सांग की 15 लाखाची गाडी घे आनी 500 रुपयान भाडें मार. 15 लाखाची गाडी घे आनी तुमचे ते ॲपा प्रमाणे 500 रुपयान ते भाडें मार. तीच परिस्थिती जाली न्हू. हे गोवा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. कितें हांगासर जे टुरिस्ट येतात न्हू, कितें गोवा वी आर नोन फॉर आवर सिनीक ब्युटी. हांगा कंटिन्युअसली भाडीं नासतात, एकट्याक एक भाडें मेळटना सुद्दां मुश्कील अशी परिस्थिती आसा. कितें आनी ह्या टायमाचेर जर सरकार जर ॲप एग्रिगेटर हाडून तांकां तेंच्या पोटाचेर पांय जर ठेवपाक सोदता जाल्यार आमी ते करपाक दिवचे ना. एक्टिविस्ट आमी हेंच्या वांगडा रावतले. कितें परत हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, तुजें सरकार हे ऑलरेडी फेल जाल्लेलें आसा. ते आनीक फेल करूं नाका आनी आनीक नांव घाण करून घेवं नाका. कित्याक वयता थंयसर आयज डॉक्टरांचो प्रोटेस्ट चालू आहा GMCन. कितें आयज डॉक्टर जर प्रोटेस्ट करपाक भायर सरला जाल्यार तुमी कसलें सरकार चलयता तें आमकां कळ्ळें. कसलें सरकार चलयता तें आमकां कळ्ळें. तुमचें सरकार मायग्रंट बिल्डर लॉबीचें सरकार, कोल लॉबीचें सरकार, कसिनो लॉबीचें सरकार. आयज जर गोंयान तुमचें सरकार येवन जर कोणाक फायदो जाला जाल्यार कोल लॉबीक, कसिनो लॉबीक आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबीक. आयज आमी पळयता आमचे शेतां, रानां, डोंगर ह्या माफियांनी काबार करूंक ना. हे म्हाज्या फाटल्यानचे जेंकां तुमी माफिया म्हणटात न्हू हेंच्यांनी काबार करूंक ना. आयज जर आमचे गोंय काबार केला, शेतां, रानां, डोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज जर काबार जर कोणी केले, जर ते तुमी सरकारान बसलेले मंत्री आहात तेंच्यांनी काबार केले. तुका जाय तें नाका. तुका खूब कितें जाय आसतलें. ते आमी तुका दिवंक शकना. कळ्ळें तुका. कितें रे तें आमचें पर्सनल तुका आमी दिवंक शकना मोविन बाब. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तांकां कितें जाय गोंयच्या सगळ्या टॅक्सीकारांक ते आयज मोविन गुदिनो आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन दिवपाची गरज आसा. आनी एक सांगता, आयज जी टुरिजमान कॉन्ट्रॅक्टां घेतात, कितें बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्टां घेतात, थंय सुद्दां मायग्रंट घुसलेले आसा आनी तुमी मिनिस्टर त्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता. टुरिजमान एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर फक्त बिचा वयले सगळे हडप करून रेनोवेशनाची कामां घेता आनी ती इल्लिगल कामां ते लिगल म्हणटात. हे सांगता कित्याक तर आयज गोंयकारांक खंयच स्टे उरलेलो ना. नुस्तेकाराक स्टे उरोंक ना, वेजिटेबलवाल्याक स्टे उरोंक ना, टॅक्सीकाराक स्टे उरोंक ना, मायनींग डिपेंडंट आहा ताका स्टे उरोंक ना. खंयसरूच गोंयकार आयज उबो रावंक शकना. ईच एंड एवरी टायम गोंयकाराक आपल्या हक्का खातीर झगडचो पडटा भायर येवन. कित्याक तुमकां निवडून मायग्रंटांची पोटां भरपाक हाडले आमी? तुमकां मंत्र्यांक मायग्रंटांची पोटां भरपाक हाडले काय गोंयकारांक राखपाक हाडले रे? आमकां उठ सूट कित्याक झगडपाक जाय? आनी एक सांगता बाब, ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव तुजे कडेन ते पयर गेल्लेले. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी स्ट्रॉंगली हो इशू घेवन सरकाराक दिमेचेर हाडपाची गरज आसा. तुमच्या वांगडा आमी उबे रावतले. आमी एक्टिविस्ट तुमच्या पॉलिटिशियन वांगडा ह्या इशूचेर आमी उबे रावतले. कित्याक हो आमच्या नीज गोंयकारांचो इशू, नीज गोंयकाराच्या पोटाचो इशू आनी हांगा कॉम्प्रोमायज जावचें ना. My brothers, Goan brothers, and I asked Goa government to help them out. They need justice because they're struggling a lot. Basically now tourism is alive in Goa just because of these our drivers, our brothers. They are the ones just because tourism is alive.
and I really salute them. Secondly, everybody, like, does this politicians and ministers, do they even support, like, do they follow the footsteps of Gandhiji? But no, they all want Gandhi in their pockets. That is them. And also, I hereby request so-called CM, Dr. Pramod Sawant, to please support them. And it is really good if you support them. We will all be in your prayers. Like, we will all pray for you. It will be a very good thing. थँक्यू म्हणटा मिडियाक आनी आमगे हिंग सगळे हाजीर आहलोल्यांक टॅक्सी भावांक सगल्यांक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका सावियोन फोन मारलो इन रिगार्ड्स टू दीस टॅक्सी ऑपरेटर्स. आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हे टॅक्सी बिजनस जे आहा आमगे टॅक्सी भावांगेले हे कालचें पोचचें न्हू. इट्स फ्रॉम जनरेशन्स. तेंगे आजे बाजे सगळे जाय ती आतांची पिळगा जी आतां फॉलो करता ते बिजनस. आतां आमगेलो जो सरकार आहा हे टॅक्सी बिजनस जे चलयताय हे सरकाराचे दोड्यान येयला ते खबर ना म्हाका. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमगेलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, आय डोंट नो वॉट शूड आय कॉल यू. दोन पयशे ते जोडटाय आपणांगेल्या पोटा लागून. आपणाक गेलो घोराबोत चलोवपाक, तेंय तुज्या दोड्यार येल रे बाबा. इतू क्रोडांनी तुमचो सरकार आहा तो नाडून खाता लोकांक दीस आनी रात. ते तुमच्या दोड्यार येयना. 2 रुपये तेमी मायज जोड म्हूण तुमच्या दोड्यार येयले. तुम तेंच्या पोटार आड येवपा सोदताय जस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग 2 रुपीज एक्स्ट्रा. आता इतू स्टेक होल्डर्स आहाय कितू जाण रे, एग्रिगेटर्स आहाय कितू जाणा. सो सगल्यांक तो काट टोसपाचो आनी मागीर तेंको उरपा कितें 2 रुपये. आतां ते 2 रुपये घेवन तेमी तेंचो फॅमिली रन करपाचें. फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॅक्सी रन कोत जाल्यार मेंटेनन्स आहा, तेंचे एक्सपेन्सीस आहाय. पेट्रोल फ्यूल हाल्या तर फ्यूल वाडलें तो फ्यूल प्रायस आहा. डिझल वाडलें डिझल प्रायस आहा. तुमचो टोल लागता आनी कोण फोल लागता ते पेमेंट हाय. कोण पुलीस मेळ्ळे तेंकां थिंगा फारीक करपाक, एक्स्ट्रा पॅसेंजरां थिंगा पे करपाक. सो दॅट मिन्स दे हॅव टू एंड अप पेईंग ईच एंड एवरी वन. एंड एंड ऑफ द डे तेंच्या हातीन कितें उरता, कोणाचो कितें उरता हें म्हाका विचारपाक जाय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन. तुमची चिंताय ओय तुम टॅक्सी ड्रायव्हराची चिंताय. आता हिंगा जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय इट जस्ट नॉट 1 and 2. 20-25,000 टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहाय हिंगा विथ टॅक्सीज. तुम्ही मिटर्स इम्प्लिमेंट केलो आहा तेंचेर. दे हॅव पेड फॉर द मिटर्स सेपरेटली विच इज नॉट फंक्शनिंग जस्ट लायक दिस सरकार विच इज नॉट फंक्शनिंग. हो मिटरूय तुमचे भाशेनू काडलो आहा तुमी. मागीर वर्साक तेमी रिन्युअल हारी करपा जावो 5,000. तो मिटर चलो ना चल नाका. ते मिटर तुम्ही दोब्यास कोण दिलो आहा तेंकां जो चलना, विच अगेन योला अर्निंग तेंकां रिन्युअलाक हारी करपाक पडटाय. हांगकडे पतून योला ब्लेमिंग द टॅक्सी ड्रायव्हर्स. आय वॉन्ट टू आस्क, तुम्ही टॅक्सी ड्रायव्हर्सांक ब्लेम कोत्ताय ते तुमचे पयलें टुरिजम सारकें आहा जाल्यार चोयाय रे. जे हॉटेल चलताय हे कांय न्ही मरे. दिसा पीनट्स वॉट दे आर टेलिंग गिविंग द प्रायस आर पीनट्स. हॉटलांनी प्रायस चोयाय मरे. जेन्ना आतां आमी उलयतालीं जेन्ना कोणू टुरिस्ट आमी फॉर एग्जाम्पल इफ आय एम गोईंग टू सम अदर डिफरंट स्टेट हांव पयलीं टॅक्सी रेट चोयतले हॉटला रेट चोयतले. प्रिटी ऑब्वियस इफ आय एम टेकिंग 10 मेंबर्स अलॉंग विथ मी हांव हॉटला रेट पयलीं चोयतले. हॉटेल म्हाका कितू कॉस्ट कितू चार्जीस कितू वॉट आवर्स टू वॉट आवर्स what I'm going to get from the hotel, breakfast metal or lunch metal, te pol choitole. According to the costing, I will check different hotels. I will never check the taxi prices. I will never check the taxi price because I know it's going to be reasonable enough. But first and foremost, I will check on the hotels. Jenna hotels ahayti, मायचा आनी पायचो रेट सांगताय जाल्यार तुम म्हाका सांगाय will I want to do a holiday over there? तुम हॉटला रेट चोयनाय मरे, तुम टॅक्सी रेट पयलीं चोयताय मरे. आनी दुसरें म्हाका अकॉर्डिंग सरपंच एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आय जस्ट सॉ हिम सेयिंग टुडे
Gundas म्हूण. So you are tagging our Goans taxi drivers as gundas. हुंच्याटी गुंडागिरी केल्या रे आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरान तुमकडे. हे सरकारा कडेन हिंसाता हांव टॅक्सी ड्रायव्हर हुंच्यान गुंडा जाले. मायग्रंट जाताय हेच मायग्रंटाक जे उबर चलयताय गोवा मायल चलयताय हे कोण मायग्रंट चलयताय आमगे गोंयकार चलयनाय आनी आमगे गोंयकारा फायदो ना हेका. हिंगा आयज येयले आमगे गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हरा लागून तेंचे पोट मानाकाय. तुम्ही तांकां बंद करपा लायाय टॅक्सी बिझनस आनी जॉब फावो कराय तांकां सगल्यांक सो दॅट दे कॅन रन द फॅमिली टुमॉरो. जाता कापोस्ता जे आहा तुमकडे तांकां कामां लावपाकू जॉबां दिवपाक कापोस्ता रे आहा हाल्या बंद कोताय टॅक्सी बिझनस. जाता तुमकडे जावपा ना. कित्याक शिकप आहलोले जे भुरगे आयज डिग्री केल्ले मॅरिट लिस्टाचेर येयल्ले आयज चोडटाय हिंगा आमगेल्या कामां लागून जोडटाय आनी आयज ते भायर गांवां पावले तुमकां लागून हेच सरकारा लागून बिकॉज यू ऑल कांट प्रोवायड द जॉब्स. अँड वेन गोवन्स वॉन्ट टू इनहेरिट दिस बिझनस अँड कंटिन्यू तेजे पोटार तूं माड येताय. यू ऑल आर द स्टेक होल्डर्स. दॅट इज वेरन आमगे गोंयकार नाकाय तुमकां. हेच भायले आण बोराय आनी आम गोंयकारां माराय. दिस इज वॉट यू ऑल हॅव बीन डुईंग फ्रॉम द डे वन. गुंडा म्हणून मुठाय ते तुम्ही तुमगे मायग्रंट्स आहाय तेमगेले कंप्लेन कितू हाय ती चोय मरे. गाड्या भितर मॉलेस्टेशन चलता रेप देखून चालू आहाय मर्डर देखून चालू आहाय हेच मायग्रंट ड्रायव्हर घेऊन. केन्ना आयज पुऱ्यान आयकिला तुम्ही आमगे कोणू एकलो गोंयकाराचेर केसली केस पडल्या म्हणू एश कोनू जावं ती मॉलेस्टेशन जावं ती रेप ओ जावं ती मर्डर म्हणू जाल्यार तुमी गुंडा म्हूण कितको म्हणले रे. आ टॅक्सी ड्रायव्हराक तूं हे गुंडा म्हूण कितको म्हणले रे. तूं कितलो बरो आहा तो चोय रे. तूं कितलो बरो आहा तो चोय. हांव मविनाक म्हणटा तूं हे स्टेटमेंट कोत्तो न्हू. तूं मरे आमचे पोटार आड येयनाका गोंयकारांचे. तूं आमचो गोंयकार तोड जाला आनी गांठी चोड जाला. आयले कपडे लते हाडू जाय भुरग्यांक कपडे लते हाडू जाय तांगेलें शिक्षण आसा त्या चलयांक लग्न करून दिवपाक जाय. हे कोण करतलो. आनी वयल्यान तूं आज कितें करूंक सोदता खबर आहा. हे टॅक्सीवाल्यान तांची फॅमिली मेलेट चलता पण म्हजो बेनिफीट म्हाका मेळपाक जाय तो म्हळ्यार कितें मनी की बात. हे मन की बात अजून आयकपाक तुमकां टायम ना. आनी हांव फक्त 1 मिनीट घेता लास्ट. हो विशय म्हाका खबर ना तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका दिसता जो बिहाराक वचून 20 दे तुका न्हय देव 30 देव का न्हय 50 देव का न्हय बोल पावणी करतालो कोण नरेंद्र मोदी देशाचो पंतप्रधान. आज आमी ताका लेटर बरोवपाची गरज आसा आमी बरयतले टॅक्सीवाले की तूं जर खऱ्या अर्थान जर देशाचें चिंतता आनी गोंयचें चिंतता गोंयच्या टुरिजमाचें चिंतता आनी गोंयच्या लोकांचें चिंतता जाल्यार आज ही टॅक्सी इंडस्ट्री सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी जर तूं खऱ्या अर्थान जर सांबाळून दवरपाक रेडी आसा आज टॅक्सीवाल्यांचे मरे मन की बात तुवें आयकपाची गरज आसा. आनी तुमी जर मन की बात आयकता जाल्यार प्रमोद सावंत शूड हियर फ्रॉम दीस पीपल. तुजी मनमानी करपाक आमी तुका सत्तेर हाडूं ना. आमची कामां करपाक आमच्या गोंयची ध्येय धोरणां आमच्या खातीर आमच्या फॅमिली खातीर जी ध्येय धोरणां आसा पळय ती थारोवपाक आमी तुका सत्तेर हाडिल्लो आसा हें लक्षांत दवर. आनी तूं जो आतां ज्या पद्दतीन भायल्या लोकांक हाडून हांगासर जो टॅक्सी वेवसाय करूंक सोदता पळय लक्षांत दवरा. भायले जे तूं आतां म्हणटा पळय जे ऑलरेडी थोडे आसा पळय ते भायले जे आयल्या पळय ते गोंयकारांक मारूंक लागल्यात. गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर हात घालपाक लागल्या. गोंयच्या टॅक्सीकारांनी खंय वचप रिटालिएट करप ना. जर कोण मारूंक येयलो जाल्यार मार रे गांधी म्हणून तशें. एकूच गजाल सांगता लास्ट. टॅक्सीचो वेवसाय करणारी टॅक्सी एक आज जावन इंडस्ट्री जी आतां पर्यंत ना सुद्दां म्हटल्यार 4-25 2 ते 2.5 लाख फॅमिली म्हणजे इंडिविज्युअल लोकांक पोसता. 25,000 जर टॅक्सी आसा लक्षांत दवर. प्रत्येकी घरांत 4-4 5-5 आसा आनी प्लस तांचे आवय बापूय जाणटे आसा तांचीय सेवा करता टॅक्सीवालो. एकटो मनीस थंयसर झुजून थंयसर टॅक्सी चलोवन परत एकदा सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.